ग.दी. माडगूळकरांचे प्रसिद्ध मराठी गीत रामायणाचो अनुवाद करपाचें शिवधनुष्य पेल्ला सोनार 70चे दत्तप्रसाद जोगान. ते छापता केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालय. पयल्यो 12 प्रती जोगाक पावल्यो. प्रकाशन रोखडेंच दिल्ली दबाज्यात जावपाचें. ग.दी. माडगूळकरान 1953 सालान मराठी गीत रामायण जे केलें ताच्या फाटल्यान सीताकांत लाड ह्या गोंयच्याच मनशाची प्रेरणा आशिल्ली. तर ते कितल्याशाच वर्सांनी परत एकदां म्हाका प्रेरणा जाली की ताचो हिंदी अनुवाद राष्ट्रभाशेन करून संपूर्ण भारता खातीर दिवचो. सो हें काम पूर्ण जालें. जवळ जवळ 12-13 वर्सां वेळ मेळत तसो करतालो. ताच्या उपरांत ग.दी. माडगूळकरांचे जे वारस आसा आत्ताचे तांचे ताका फाटबळ मेळ्ळें आनी सगळो प्रकल्प भारत सरकार कडेन गेलो. ज्या भारत सरकारान पयलीं मराठी गीत रामायण प्रकाशीत केल्लें. बरोबर हें वर्स ग.दी. माडगूळकरांचें जन्मशताब्दी वर्स आनी तांच्या 100व्या म्हणजे तांच्या 100व्या वाडदिसा वर्सा परत हिंदी गीत रामायण भारत सरकार तर्फेच प्रसिद्ध जाता, प्रकाशीत जाता. हो एक व्हडलो आनंदाचो क्षण अशें म्हाका दिसता. आणि म्हणून मी मुद्दाम सांगतो की 70मध्ये अशा प्रकारचे जे युवक किंवा अशा आधी बऱ्याच मोठ्या व्यक्ती होऊन गेल्या आणि अजूनही ही प्रगल्भता, बुद्धीची प्रगल्भता 70मध्ये आहे. फक्त त्याला योग्य असं वळण किंवा योग्य असा वाव त्याला मिळायला पाहिजे. खरं म्हणजे प्रसादला खरंच प्रणाम करायला पाहिजे. आणि या खडतर भागातून अशीच उमदी मुलं तयार होतात. मग या खडतर भागाला खडतरसुद्धा म्हणणं कठीण वाटेल अशा पद्धतीचं प्रसादने कार्य केलेलं आहे. अशी गजाल म्हणजे आमच्या 70 गोंयान आणि फुल आमच्या गावात की आयज आमच्या गावातल्या भुरग्यान हे मराठींतल्यान ट्रान्सलेट करून हिंदीन पुस्तक बरयल्लें आहा आनी ते आयज सगळें आमच्या इंडियन प्रसार हितून जाल्लें आहा तें आनी आयज ताका 12 कॉपी पावल्या. हांव तेजे खरेंच धन्यवाद मागता की तेंच्यांनी आमचें नांव वयर उचल्लें, आमच्या गांवाचें नांव वयर उचल्लें. प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने.